Santa Namo Sot Korami
Sant Anag Maik Novenaचे मागणे ए वनदवंती सांत आना तुका उलो मातल्यांचे चुचुरे कोत्तेले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग कोत्तेले माये म्हज्या विघ्नाच्या बारार चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटां ल्हानविकायेन मागूंक तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण पळय माये हांव कसले अडचणेक सांपडलां तो आनी तुज्या आसऱ्या काल ह्या वेळार तूं म्हाका घे तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो सो शेगून जे तुज्या गोराब्यान वसतले तेच आमच्याय गोराब्यान वसशें कोर मोग गो भायले मोदें अडचण्यांनी आल्कोल्यांनी सोंसणीकाय बरी रीत रवीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी सो शेगून जे गोराब्यान कोत्ता संवसारान सुखेस्त आनी देवाक मानता तसलो म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे दुवेक भाग्यवंती आंकवार मोरये मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवाक जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेलच्याक बरो फळ आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेलोसोर ताची फाट तूं सोडनाका पूण सोगता आदीं मेलून घे म्हाका बाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार आनी तुज्या मोरयेच्या आनी सोमेस्त सांतांच्या सांगाताक सासणाच्या सासना वाखाणच्याक ताका आमेन ए बोडवे सांत आना आवय तिची जी वट्टता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो विनोद कोर आमच्या पासून आनी आमी मागतां ती वस्त आमकां मेळशी कोर हांगा तुमच्यो गरजो सांगच्यो ए बोडवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो विनोद कोर आमच्या पासून आनी आमी मागतां ती वस्त आमकां मेळशी कोर ए बोडवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो विनोद कोर आमच्या पासून आनी आमी मागतां ती वस्त आमकां मेळशी कोर एक आमच्या पायक नमान सांत आनांग आनी सांजोगींक आमच्या बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं जे रायज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मध्ये एक दिन बोलेले सर्वेस पोर येता उस्त्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू देवाची माये आमा पापयां खातीर विनत कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां सदां सदां काल
ह्या मिसार इंतेसांवां जी आसा दिल्यान ते भाशेन किरीतपणी आमी इंतेसांवां खातीर मागता. लेस्नोय आनी लेनोया पेरेरा आपणाची बरी भलायकी खातीर मागता. डॅनी आनी शारिका पेरेरा आपणाची बरी भलायकी खातीर मागता. रॉय आनी आलिशा डिमेलो भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता. एमिलिया आनी आल्बा लॉपीस बरी भलायकी खातीर मागता. एना मारिया डिमेलो आपल्या किरीत आनी खासगी इंतेसांवां खातीर मागता. जोझफ एंटनी आनी जॉयसिली डिमेलो आनी फामील आपणाची बरी भलायकी खातीर मागता. मारिया पिएदाद फेर्नांडीस आपणाची बरी भलायकी खातीर मागता. एलायस आनी एलिझाबेथ फेर्नांडीस भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता. आना वेलिझा फेर्नांडीस आपणाची बरी भलायकी खातीर मागता. कॅजिटन आनी बेलन्सी फेर्नांडीस भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता. डेव्हिड लॉपीस आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयता त्या निमतान देवाक दिन वासूंक मागता. जेरी, प्रिती आनी बाबा थियो फेर्नांडीस भेटयता देवाक दिन वासूंक. जॉन, निशा आनी बाबा जेफ्रन भेटयता देवाक दिन वासूंक आनी त्याच बरोबर बरे भलायके खातीर. नेरी, जुलन आनी जॉसली विएगस भेटयता आपणाची बरी भलायके खातीर. स्विंटन आनी मेरिलीन रॉड्रिगीज भेटयता आयच्या दिसा आपल्या लग्नाच्या वार्षिक उगडासाक बरी करून देवाक दिन वासूंक आनी आपणाची बरी भलायके खातीर. मिस्टर सांताना सॅमसन रॉड्रिगीज भेटयता आयच्या दिसा आपल्या वाडदिसा निमतान देवाक दिन वासूंक आनी आपणाची बरी भलायके खातीर. जेनिस आनी उबाल्दो फेर्नांडीस भेटयता देवाक दिन वासूंक. मिनिनो आनी मार्था सिल्वेरा भेटयता देवाक दिन वासूंक. लिझेट खायादो आनी मेलकम ग्रेशियस भेटयता देवाक दिन वासूंक. जो आनी एन्सिफा लॉरेन्स भेटयता भुरग्याच्या देण्या पासत. रॉश डिमेलो आनी फामील भेटयता देवाक दिन वासूंक. सुक्रिना फेर्नांडीस आनी फामील भेटयता आपणाची बरी भलायके पासत. जॉकिनिया रापोजो आनी फामील भेटयता देवाक दिन वासूंक. मेरियन जुझे डिमेलो आनी फामील भेटयता देवाक दिन वासूंक. फ्रेझर मॉरिश्का रॉड्रिगीज आनी फामील भेटयता आपणाची बरी भलायके खातीर. रुएला आनी डायगो लॉरेन्स भेटयता देवाक दिन वासूंक. एपिफानिया रॉड्रिगीज भेटयता आपणाची बरी भलायके खातीर. मारियो मेलविटा रॉड्रिगीज भेटयता देवाक दिन वासूंक. मिगन आनी मेरिया रॉड्रिगीज भेटयता आपल्या किरीत आनी खासगी इंतेसांवां खातीर. अमेलिया वाज भेटयता मिस्टर सांताना वाज हाची बरी भलायके खातीर. एबन्यू आनी टिना टावारीस भेटयता भुरग्याच्या देण्या पासत. केविन आनी मॅगवी डायस भेटयता आपल्या किरीत आनी खासगी इंतेसांवां खातीर. NESP डायस आनी आगुस्तिन्यो मेस्किता भेटयता भुरग्याच्या देण्या खातीर. जुलियाना आराउजो भेटयता अनेकन डायस हाची बरी भलायके खातीर. लुईस लोबो आनी फामील भेटयता देवाक दिन वासूंक आनी आपणाची बरी भलायके खातीर. किरीतपणी हांचे खातीर आमी मागता जाल्यार आमची खासगी आनी किरीत इंतेसांवां जीं आसात जीं घेवन आमी येसू खातीर आयल्या ती सगळीं आमी सांत जाणांच्या आमच्या आस्कारिणीच्या पांयाशी घालून ती भोव पवित्रित्वेक मारयेचेच विनवणेन आमी ती उबारुया. आमचे मदें आयच्या दिसा फादर सिप्रियानो डी सिल्वा सामिगेल फिर्गोज तालिगांव हांगासरलो बिगार ताचो
तशेंच ताचो पातकूर हेस्टन फादर हेस्टन फेर्नांडीस आपल्या सुमार 50 फिरगोजकारांक घेवन सिनियर सिटीजन्स तांकां घेवन हांगा आयल्यात. पयले सुवातेर फादर सिप्रियानाक फादर हेस्टनाक शेबासकी दिता, तांचे उपकार आठयता. तांणी हे भाशेन आमचे आस्कारिणीचे सांतानांचे मोल व्हडतेपण ओळखून घेतलें आनीक ह्या वर्सा आयल्यान ती पोरूय आयल्यात अशें म्हण आयकलां हांवें. आपल्या फिरगोजकारांक घेवन ते आयल्यात हांगासर आनीक दोनूय देवान तांची चिंतना ताच्या फिरगोजकारांची चिंतना आवडे तांचे शार्ती पावचे म्हूण हांव मागतां. सुरवातेक आमी गीत गावया. A32 पेज नंबर 17. A32 पेज नंबर 17. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाल भावा भयणानो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय विचून काडला. तो म्हटल्यार जेजून केला तशें नवसोनी हाडुया आनी जिवीत दिवया. आमच्या सरभोंवती आमकां सगल्यांक कसली ना कसली तरी नवसोनी आयलेली जाय. ती आमी आमच्या जिवितान नियाळ्यार बेस बरे तरेन आमकां गमून येतलें. जेजू आपल्या समाजांक आपल्या काळार नवसोन्नेचो दूत जालो आनी हे नवसोन्ने उद्देशी ताणें बापाची सोबा जिवीत संवसारांक पुरजोडलें. आयच्या काळार आमकां आपल्या पाटलावदारांक आपणा पुरी नवसोन्नी हाडपी आनी जिवीत वांटपी दूत जावंक तो आपयता. तर आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना तेच परी बरे आनी दुसऱ्याच्या फायद्याक पडटले नवसोन्ने उद्देशी आमी जिवीत दिवपी दूत जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांक वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक फावो ती कृपा आनी बोल मागुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां ह्या देव मंदिरांत मागीर मोगस येवकार. तरेतरेच्या इंतेसां बसत आज आमी ह्या देव मंदिरांत जमा जाल्या आनी जरूय ह्या देव मंदिरांत आमी भाग्योत आनंदची परब आयतारा दीस करतल्या. आज आख्खी पवित्र सभा भाग्योन जुआकी आनी आना हांचो सभा धर्मीक उगडास करता. 26 जुलयाची ही परब पवित्र सभा हे दोगूय
सायबीण मांच्या आवय बापायक जेजूच्या शेपायक शामायक मान दिता. खुशाल जावया आज हे देव मंदिरांत एकठांय जावन आनी आमकां एक एकल्याक जे भाशेन आयचो विशय आपयता एक एकल्याचे नवसरणी एक एकल्याचें मन काडीत बदलून आमी दुसऱ्यांक जीव दिवपी जावंक जिवीत दिवपी जावंक भाग्यून आनंद तिचे कुसव्यांत सायबीण मांयक जल्मूक भाग मेळ्ळे आनी तिचे घडयेक जल्माचे पयले घडयेक तावन देवान तिका पातका विणेर रचली इमाकुलादा कॉन्सेसांव म्हूण आमी तिची परब करता. मूळ पातकाची सावडी पुरान तिका लागूंक दिवंक ना आनी अशी भाग्योन आनंदचो कुसवो एके भाशेन पवित्र केलो कारण तिचो गर्भ सोमलो तो सायबीण मांय मनशा कुळाचे नवे फांतें तिचे उद्देशीं जावचें आसलें. आज खुशाल जावया आमी भाग्यून जिवाकी आनी आनंदचे देणे पासत देवाक दिन वासुया आनी तांचे भाशेन आमी अदीक देवाचेर पाती तेली मनशांक अशीं जियोंक हे मिसा बेटींत कृपा मागुया. आनी आमचे मागणें देवाक मानता ते भाशेन जावंक एक घडी ओगीच रावन आमचे असक्तायेचे आनी पातकांचे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर प्रार्थुया. एक घडी ओगीच रावन आमची एक एकल्याची प्रार्थना एक एकल्याची मागणी हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सर्वेश्वरा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्योन जोकिंग आनी आनंद मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयची बापूय आनी आवय जावंक तुवें फाव केलें. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाडो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक भासायलेली सोडवण आम्हा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना, कित्याक एकलो सगल्या खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेता ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून पुनर्जिवन जाला ताचे खातीर जिवच्याक तो सगल्या खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रक्ताचे गोती पोरमोणे कोणाकूच आमी ओळखो ना.
आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मास्ता रोगताचे गोती पोरमणे जियेताना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्तांव वरवीं संधान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यांत. आनी हें संधान दुसऱ्याक पावोवचें मुण्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवे आसलो आनी मनशाची पातकां ताचेर तापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेन परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संधानाचो संदेश परगडचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटूच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव असो तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचें सवें आमी देवाची प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळे मोनान, काळजान आनी सोकतेन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अकमान बक्षिता, सगळ्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतल्यान निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकूट घालता. जबाब, सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोनवालाय आनी माये मोगाचो ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचें कालीज काकुलितीचो तेवो, ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग दवरून रावचो ना. जबाब, सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो ऊंच ऊंच आसा, तितलो व्हड ताची भोगतोरी करतल्या तांय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितली एकामेकाक पयस आसात, तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब, सर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. म्हजें कालीज तुजे कुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. तो जेरिको नोगरान भितर सरून तेवशिलान चलत वेतालो तेन्ना जाकेव नांवाचो 2 वस्तुदाराचो एक मुखेली आनी आस्तीक मनीस येवन जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो. पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक तो ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतो जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय.
आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी व्हड कुशीन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हळें, हो पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला मरे. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांच्या आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलोले तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें कोंकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो नोवेनाचो विशय जेजून केला तशें नवसोरणी हाडुया, जिवीत दिवया. भयणी भावांनो, आमकां सगल्यांक नवसोरणी जाय, ट्रान्सफॉर्मेशन जाय, कितें चेंज आयिल्लें जाय. कित्याक आमी आदल्याच काळान रावंक सोदिना. आमकां नवी नवी परकोलपां, आमकां नवेपण आमचे समुदायान, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत आयिल्लें जाय. पूण जरी तर जें कितें नवसोरणी जिवीत दिता जाल्यार ही नवसोरणी बरी. पूण जी नवसोरणी मरण हाडटा, जिवीत पिड्यार कोत्ता जाल्यार ही नवसोरणी वायट. आमच्या घरांत तर आमकां आमच्या आवय बापायन जेवण खाण दिलें, पूण आमचें घर बंद करून दवरलें, आमकां भायर वचूंक मेळूंक ना जाल्यार हेका घर म्हणटात? ना. घरान एके भाशेन सगळे तरेची मेकळीकाय आसूंक जाय. आमचो सरकार घोडी आमकां वेगवेगळ्यो वस्तू दिता, घोडये जाय, घोडी आमकां काम आसाय, ओ घोडी आमकां कितें कितें आसा. पूण आमकां तर उलोवपाची सत्य ना जाल्यार कित्याक उपकारता? हाका उदरगत ओ हाका ट्रान्सफॉर्मेशन, हाका विकास म्हणनात. आनी हेच कितें इगोज मातेचे समाजीक दाखलो पयलोच पाप सायबान एके भाशेन रेरूम नोवारूम म्हणून हें दाखलें भायर काडून म्हटलें, ज्या जाग्यार ज्या देशान एके भाशेन खरी उदरगत येतली, खरें ट्रान्सफॉर्मेशन येतलें, जेन्ना सगळे तरेची सत्या लोकांक आसा आनी सगळे तरेची सोंपेपणां लोकांक मेळटा. भयणी भावांनो, हांवें सुरवातेकूच म्हटलां आमकां ट्रान्सफॉर्मेशन जाय, आमकां विकास जावं, आमकां बरेपणां जाय. पूण ही बरेपणां बरे नदरेंत आसूंक जाय. आनी आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता, नवसोरणी हाडुया. जेजून केला तशें नवसोरणी हाडुया, जिवीत दिवया. म्हणटकूच ही नवसोरणी हाडटा पळय ती जिवीत दिता थंयसर आसूंक जाय, मरण हाडटा थंयसर न्हय. आमच्या समाजान, आमच्या एके भाशेन ह्या समाजान जरी तर कसली नवसोरणी येता, तें डिस्ट्रॉय कोत्ता, नपयत कोत्ता, पिड्यार कोत्ता, ताका नवसोरणी म्हणना. आनी ह्याच पासून नवसोरणी हाडटा ती जिवीत दिता तसली जावंक जाय. आयची वाचपां हेतून कितें म्हणटाच काय, आयचें पयलें वाचप आमकां बरे भाशेन म्हणटा. भाग्योन पावलू कोरीतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीवेलें वाचप, तें म्हणटा आमकां आमी नवी रचना जावंक पावतल्या. नवी रचना जावंक पावतल्या जेन्ना आमी दरेकली क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या पळय तेन्नाच. म्हणटकूच क्रिस्ताच्या एकवटान जो मनीस जियेता तो एके भाशेन नवी रचना जावंक पावता. नवी रचना कशी जिवंक पावता. आनी हें नवेपण जें क्रिस्तांत आमी रिगून घेतलां तेंच नवेपण आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या समाजान, आमच्या इगोज मातेन हीच नवसोरणी हाडूंक आमी पावुरता. आनी हें करतल्यो जाल्यार आमी ह्या क्रिस्ताच्या एकवटान रावची एकदम गरज.
जितलो क्रिस्ताच्या एकवटान रावता तितलो हांव म्हजें जिवीत नवसरूंक वावुरता आनी हीच नवसोडणी म्हज्या जिवितांतल्यान ह्या म्हज्या कुटुंबान म्हज्या समाजान इगोज मासीन दिश्टी पडटली. आयचें शुभ वर्तमान आमकां जाकेवाची खबर सांगता. तो एक आस्तीक मनीस, घडये ताणें जायत्या जाणांक नाड बुद्धी करून नाडलेले, फोटोयलोले, पूण जेन्ना जेजूची खबर आयकता तो रुमडीच्या झाडार चडटा जेजूक पळोवन. आनी जेन्ना ही जेजूची उतरां ताका भेटतात, ताका मेळटा, ताका ताच्या काळजाक रोमतात, जाक्यो हांव तुमगेर येता म्हणून, तेन्ना तो आपणाचें जिवीत नवसोरता, नवसोरणी. आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो, जेजूची उतरां आमकां खेरीत भाशेन नवसोरणी हाडटा आमच्या जिवितांत. आनी जेन्ना तो आपणाचें जिवीत नवसोरता तेन्ना न्हूच तो आपणाचें जिवीत नवसोरता, पूण ज्या जाग्यार ताणें मरण हाडलोलें नाड बुद्धी करून त्याच जाग्यार आतां तो जिवीत हाडटा. कित्याक दाखयता, तो म्हणटा ज्या जाग्यार जांकां हांवें फोटोयल्यान नागोयल्यान तांकां हांव चौपट पावटी परत दिता. म्हणजे ज्या जाग्यार ताणें नाडबुद्धी करून एके भाशेन मरण हाडलोलें, तांच्या जिवितांत वजन कशें घातलोलें, त्या जाग्यार आतां तो जिवीत दिता. आनी ह्याच पासत ही नवसोरणी कनेक्टेड, जी म्हज्या जिवितांत येता ती हांव समाजांत दिवंक पावता. भयणी भावांनो, ह्याच पासत हो जेजूचो अणभव, जेजूचो एकवट आमकां एकदम गरजेचो. जेजूच्या एकवटान जावनूच ही म्हजी नवसोडणी समाजांत आनी एके भाशेन इगोज मातयेन हाडूंक पावतलो. आनी आमी तर नवसोडणेचें जिवीत एके भाशेन आमच्या जिवितांत, समाजांत आनी सगळे सुवातेर जिवंक वावुरतले जाल्यार एके भाशेन आमकां जिविताची संस्कृताय आमी खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान जिवंक जाय. आनी ह्याच पासत कशे भाशेन ही आमी जिविताची संस्कृताय नवसोडण्यांतल्यान जिवंक जाता हाचेर अदीक आमी नियाळ करुया. 5 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया आनी ह्यो 5 वस्तू जिवीत ह्या सुत्रांतल्यान आमी शिकुया. पयले सुवातेर जे हे अल्फाबेट आमकां उगडास कोत्ता, जेजूचें जिवीत. आमी जेजूचें जिवीत जे भाशेन जेजून आमी सगळीं मरणांत आसलोलीं, आमी एके भाशेन पातकांत आसलोलीं आनी मरणाच्या जाळांत सांपडलोलीं, आमच्या जिवितांत नवसोडणी नासलोली, पूण जेजू ह्या संवसारांत येवन आमकां जिवीत दिता. आनी हेंच की जावंक जाय आमचें दर एकल्याचें जिवीत. आमी तो नवसोडणी हाडटल्यो जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजूच्या जिवितांत एकवटची गरज आसा आनी हें जिवीत जेजूच्या एकवटान एकवटलेलें आमी समाजांत दिवंक गरज आसा. आनी ह्याच पासत जे जेजूचें जिवीत मरणांतल्यान जिवीत दिता, तेच तरेचें आमी ह्या आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांत, आमच्याच कुटुंबान ज्या ज्या जाग्यार मरणाची संस्कृती आसा थंयसर आमच्या साद्या चालत्या जिवितांतल्यान जिवीत दिवंक वावरुया. आनी ते भाशेन आमी पवित्र सभेन आमच्या समाजान आमी नवसोडणी हाडूंक वावुरतले. दुसरें अल्फाबेट जावन आसा आय. आनी आय कुणायता इगोज मातेन नवसोडणी. भयणी बाबांनो, इगोज माता काळा काळी त्या त्या काळा प्रमाणे जायती नवसोडणी हाडटा आनी ही नवसोडणी वरवीं इगोज माता वाडटा, जिवाड जाता. आनी जायते पावटी हे इगोज मातेची शिकवणेक आमचे कान धांपून उरता. कित्याक जी नवसोडणी इगोज माता हाडटा, काळा काळी काळ पळोवन ती आमी खेरीत भाशेन इगोज मातेच्या नवसोडणेक आमचे कान बंद केला म्हणून नवसोडणी जायना. आमी आमचे आदले जायत्यो चाली रिती घेवन आसा. घडये चाली रिती आमी करून आयल्या त्या काळार, पूण त्याच काळाच्यो आतां तर चालू केल्यो जाल्यार ह्या काळाक घडये त्यो सोबनाय. आनी ह्याच पासत हांव कितें करता, हांव म्हजो धर्माची चाली रिती कशे भाशेन पाळटा, त्यो चाली रिती म्हाका म्हजीच नवसोडणी करूंक दिता काय हाचेर नियाळ करची गरज आसा. जरी तरी चाल आनी रीत हांव म्हजीच आनी दुसऱ्यांची नवसोडणी करूंक वावुरता, ओ घडये हाचे वरवीं नवसोडणी जाता जाल्यार ही रीत बरी.
आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो आमचें काळीज म्हूण ही पवित्र सोबेचे नवसरणेक उक्तें करुया. हाचे वरवीं पवित्र सोबा अदीक जिवाळ जातली. जायते फावटी पवित्र सोबेचेर आमी बोटांक मारता आनी म्हणटा हें कित्याक करूंक ना फादरान, हें बिस्पान कित्याक उलोवंक ना, आणेन कित्याक म्हणोंक ना. आनी एके भाशेन आमी खेरीत भाशेन अशें म्हणून आमी आमकांच बोटां दाखयता. हांव पवित्र सोबेचो वांगडी न्हय काय, हांवें ती नवसोडणी हाडूंक जायना काय, हांव क्रिस्तांव न्हय काय. आनी ह्याच पासत आमी दर एकल्यांनी आमच्या जिविताचेर नदर मारची गरज आसा. हांवेंनूय हे म्हजे पवित्र सोबेन नवसोडणी हाडूंक जाता. तिसरें अल्फाबेट जावन आसा वी. आनी वी कोणायता हांव तर नवसोडणी हाडटलो जाल्यार हांव मनीस जावंक जावं वायटाचेर झुजपी. जें कितें ह्या समाजान वायट चलता, जें कितें ह्या समाजान ह्या आख्खे परिस्थितीन आमी नदर मारली जाल्यार वेगवेगळें वायट चलता, ताचेर तर हांव उलोयना, ताचेर तर हांव म्हजो आवाज उठोयना जाल्यार भयणी भावांनो ह्या समाजान नवसोडणी येवचीच ना. आनी ह्याच पासत जी वेगवेगळी आमी आयज बरेपण भोगता ती खेरीत भाशेन कोणेन इनिशिएटीव घेतलेली म्हणून, नाजाल्यार साद्या उदारांतल्यान आमी पळोवया. एसीझेड मुवमेंट जालो, जो मुवमेंट जालो म्हणून आयज आमचें गोंय सुरक्षीत उरलें. कित्याक वायटाचेर कोणें आवाज उठयलो आनी कोणें उठयलो म्हणून आमी सगळीं एकठांय जाल्यो आनी ताकाच लागून एकठांय येवन वायटाचेर निशेध मारून आमचें गोंय एके भाशेन अदीक सुरक्षीत उरलें. आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो उगडास कोत्ता परत एकदां आमी खेरीत भाशेन आमी खरी नवसोडणी तर आमच्या समाजान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या गोंयान अणभवतल्यो जाल्यार वायटाचेर निशेध मारपाची गरज आसा. चवथें अल्फाबेट जावन आसा आय. आनी आय कोणायता इश्टागोती वरवीं जाल्ली नवसोडणी. भयणी भावांनो आमकां इश्ट मित्र आसात आनी गरजेचीं, कित्याक तांचे वरवीं आमी जायतें कितें बरें वायट वाडटा आमच्या जिवितान आयिल्लें. पूण जरी तर ही म्हजी इश्टागोत हांव वायटाक वापरता जाल्यार ह्या वायटा वरवीं म्हजी नवसोडणी जायना. जरी तर हांव म्हज्या इश्टाक वायट देख शिकयता जाल्यार ताची नवसोडणी जायना. घडये त्या इश्टाक वा इश्टिणीक म्हज्याच बरेपणाक वापरता, नवसोडणी जायना. आनी ह्याच पासत आमची इश्टागोत आसूंक जाय दुसऱ्यांच्या जिवितान बदलो पाडपी, दुसऱ्यांच्या जिवितान नवसोडणी हाडपी. आनी असलेच तरेची नवसोडणी आमी आमच्या जिवितांतल्यान जियोवपाची गरज आसा. आनी निमाणें अल्फाबेट म्हणटात तें टी. आनी टी कोणायता तोखणायेचीं उतरां. भयणी भावांनो आमी तर तोखणायेचीं उतरां वापरलीं जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान नवसोडणी हाडूंक वावुरतले. नाजाल्यार पळोवया आयच्या शिव वर्तमानान जेजून जाकेवाक पळयलो आनी जाकेवाक तूं चोर, तूं नागवणो अशें म्हटलें ना. जेजून ताका म्हटलें जाक्यो सोकला देव, आयज म्हाका तुमगेर येवंक जावं. एक तोखणायेचीं उतरां, एके भाशेन ताका जिकोन घेतली उतरां. आनी ह्या उतरांनूच जाकेवाची नवसोडणी जाली. भयणी भावांनो आयज आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. आयज आमचे जिबेचेर आमी तोंडाचेर नदर मारून पळोवया. आमची उतरां दुसऱ्यांक सोकला घालतली जाल्यार काय, दुसऱ्यांक चेपयतली जाल्यान काय, दुसऱ्यांक आमी मारलोली जाल्यान काय. कित्याक जायते फावटी आमची उतरां दुसऱ्यांक मारूनय उडयता. अशें तर कोत्ता जाल्यार ही वायट ज्यो संवय आमच्या जिवितान आसा ती पयस दवरुया आनी तोखणायेच्या उतरां वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेपण नवसोडणी हाडूंक वावरुया. भयणी भावांनो आमी बागेवन आनाचे परबेक तयार जाता. तिचो खेरीत भाशेन एक खेरीत खाशेलो भाग आख्खे हे देवाची येवजण नवसोडणेच्या वावरांत भाग घेतलो तिणें. आनी ह्याच पासत तिचे वरवीं सायबीण माय ह्या आख्ख्या संवसाराक फावो जाली. आनी हे सायबीण माय वरवीं आमच्यो आख्ख्या संवसाराचें रूपूच बदललें. कित्याक तिचे वरवीं देवान ताचो देवपूत ह्या संवसारान हाडलो. आनी ह्याच पासत हे आख्खे नवसोडणेन आनी जिवीत दिवपाचे नवसोडणेन बागेवन आनाचोय भाग आसा.
कित्याक तिणें आपणाचे धुवेक खेरीत भाशेन नवसोडणी बरे भाशेन तिका एके भाशेन देवाच्या उतराक खालती जावं हें फॉर्मेशन दिली, ही आकारणी दिली आनी ह्याच पासत ही नवसोडणी आयज आमी अणभवता. भयणी भावांनो, ह्या मिसा भेटेन वांटो घेताना आमी खेरीत भाशेन आमच्या जिविताची नवसोडणी करूंक आनी हें कोत्तल्यो जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजूच्या एकवटांत जिवंक आनी जेजूच्या एकवटांतल्यानूच ही आमच्या जिवितांतली नवसोडणी आमी समाजान वांटूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा आनी मजत मागून घेवया. उबी रावया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक उबारुया. जेजू म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें, दारार मारून दार उगडटलें. विश्वासान केल्ली मागणी आमची आयक म्हूण बापाक आमी प्रार्थुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनियारपणांतल्यान आनी बरे जिविताचे देखी उद्देशी जेजू पोरी दुसऱ्यांची उदरगत आनी बरेपण जातली नवसोडणी हाडूंक वावरूंक तशेंच तांच्या नवसोडणे उद्देशीन जिवीत फॉलोवन जावंक तांकां देवा बापाचो फावो ती कृपा आनी बळ आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगल्यांच्या फायद्याक पडटा तसली आनी जिवीत उखलून दवरता तसली नवसोडणी समाजांत हाडूंक तांकां ह्या जबाबदारेन फावो तें देवा बापाचें बोल आनी कृपा आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी आपल्या फुडाऱ्या जेजूचो पाटलाव कोत्ता आसतना तांचें खरें मिसांव ह्या संवसारांत वळखून घेवंक आपली जबाबदारी मानून घेवन जेजून केलें तशेंच जिवीत दिवपी नवसोडणी हाडूंक वावरूंक तांकां देवा बापाचें फावो तें बोल आनी कृपा आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमकां दर एका क्रिस्ती बावडत्याक आमच्या पेले सवें जबाबदारी आसा ती मानून घेवंक उठ्ठें जेवण दितली आनी जिवीत फलादीक कोत्तलें उतरां आनी कोन्या वरवीं हे जबाबदारेचे बरे परगटणार जावंक आमकां दर एकल्याक देवा बापाचो फावो ती कृपा आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. एक घडयो ओगीच रावया. आमची एकल्याची आनीकूय जायती इंतेसां आसात. मागुया. भाग्यदानाच्या पांयशी आमी आयल्या. बापा मोगाळा, तुज्या पुतान केलें तशें
आमी दुसऱ्यांक जिवीत दिवपी नवसरलें जिवीत हाडपी आतयारां जावंक आनी भाशेन आमच्या आसण्यांतल्यान समाज अदीक बरो जागो करूंक सगल्यांचो थँको आनी सगल्यांचो वावर सुफोळ कर म्हूण भाग्यवंत आनंदचे विनवणेन आमी तुका आमची प्रार्थना उबारता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसी. दाना तोरे वेल्यार कित गावया C37 पेज नंबर 44. C37 पेज नंबर 44. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपत वेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र वेशा दवा सर्वेस्वर माननीय. देवा आमचे बापा, दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी
दोयेन स्वीकार कर. बागून जुआकी आनी आना अंकवार मेरेचे आवय बापायक मान दिता आसतना आब्रामांक आनी ताचे संस्थीक वासयलेल्या तुज्या सर्गीच्या दायजांत आमकांय वांटो दी म्हूण नम्रतायेन मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी सासणांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवेन तुका मोहिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. पृथ्वीर तांचें जिवीत आमकां शेगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकचार आमकां पुण्यावून जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचें मागणें आमचे अशोकतायेक धीर आनी घोटाय हें आमकां तुजेच मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोल दिताय आमकां हो हिशोब नासलेलो जोमो आमच्या मोहिमेवंत भाव भयणांचो. देखून आज विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक करोराचें रोगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuya. Jesu melo, Jesu живozala, Jesu noviane dolo, Jesu noviane dolo, Jesu melo. Jesu život zala, Jesu
Gesù Noviane Tolo, Gesù Noviane Tolo. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चोयतेला आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती, बागयोन झुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मतान सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक आनी सगळे बोत्तेन तुमकां जिवीत दिवंक हांव आयलां. आज जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. नवसरलेली मनशां कशी, जिविताची संस्कृताय आपणायतेली मनशां कशी आमी दिसान दीस हे संवसारांत बरें शिंपडावपी जावंक, नीर काडून आमी जिविताक फुडो करपी जावंक, ताच्या मोगाची हातयारां कशी जिवीत विस्तारूंक वावुरपी कशी जियोंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता. आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्राणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. संवसाराचे पाप काटले आमची गाफील कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची गाफील कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. असतो जेजू जो आज आमकां आज्ञा दिता, हांवें केलां तशें तुमी करात. नवसरणी हाडपी जिवीत हाडपी मनशां जायात. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचे बरी खबरेचे गोंय जातली आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्त प्रसादा वेल्यार कित गावया D47 पेज नंबर 75 D47 पेज नंबर 75 Soy primo guasta, doy de vachiraso. 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 Esta hay que le excita. Jesus chiamoga, Gesù angela spor, anodani vote por. Soy primo guasta, tu indeva cirasa. Soy primo guasta, tu indeva cirasa. Soy primo guasta. Soy primo guasta, doy de vachirasa. 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 Chivya deva chivira, taco mogam chakalsa. Turkoria molangochi, priti ekamekachi. Soy primo guasta, doy de vachirasa. 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 Soy primo guasta, doy de vachirasa.
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बाप्पा, पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशान तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासनीक पूत दाविदाचे कुडयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें नेवशिली. आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां हातान दादोशी केली. ह्या जेवणा वरवीं आनी बागेवन जिवकींच्या आनी आनांचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. मातशी बसये. इगोरचे बाबतीन कळोवन येता त्या इतराक 30वीर ह्या म्हयन्याची आमी आमच्या आस्कारिनी सांतानांची दोबाची परब मनयता. जेन्ना लोक भोव चड आसता, भोव करून आपल्या आंगवण्यांक लागून, कोण भुरग्याक लागून, भुरगीं मेळून घेवचे खातीर, कोण उपकार आपल्या आठोवंक भुरगें फाव जाल्ल्या खातीर, कोण एक बरो गोरकार मागूंक येतात, कोण बरी गोरकान मागूंक येता, कोण एक चेडवाचें देणें मागूंक येता. दुसऱ्या आंगवण्यो घेवन जेन्ना हांगासर येता खूब लोक जाता आनी त्या खातीर आमी आमचे इगोर्जेन एका मिसान जायना ते 5 मिसां आमी हांगासर कोत्ता. पयलें मीस त्या दिसा जातलें सकाळीं 6 वरांर, दुसरें मीस जातलें 7 वरां 15 मिनटांचेर, तिसरें मीस जातलें 8:30 वरांर, चवथें मीस दोबाजीक पुर्बेचें म्हळ्यार भाशेन तें जातलें सकाळीं 10 वरांर आनी सांजे वेळार आनीक एक मीस आसतलें 4 वरांचेर. आमचे सेंट बिन्सले पॉल संस्थेचे वांगडी आयज आसतले थंय इगोर्जे भायर दारा लागीं आसतले आपल्या हातान ट्रे घेवंक तुमचे लागीं कोणा लागीं घोडटात आनी आमची दुर्बलां पासत वावूर तरी संस्थेक आदार करचो. आमच्या आर्चबिस्पाच्या मोना पोरमणे दर फिरगोचेन बऱ्या समारितानांची निधी म्हणजे गूड सॅमेरिटन फंड हो गुरजिवंतां पासत आसचो म्हणटच ताचीच विनंती मानून घेवन आमी आमचे फिरगोचेन हो फंड आमी लॉन्च करता ऑगस्टाच्या म्हयन्यान. आनी त्या खातीर कितें आमकां ह्या फंडाक गुरजिवंतां पासत वावूर तेणें जाल्यार कितें फंड आसूंक जाय आनी त्या खातीर आमी हांगासर एक बॉक्स दवरलेलें आसा, घातलेलें आसा. ताचेर गरिबांक दान, गूड सॅमेरिटन फंड, बऱ्या समारितानांची निधी वचनी उतरां घालून आमी तें बॉक्स हांगा सांतानाची रॅलिके लागीं आमी दवरलेलें आसा. तुमकां कोणाक तर घडटा जाल्यार तुमच्यान ह्या बॉक्सान तुमची देणगी घालूं येता आनी की आमच्या फंडाक गूड सॅमेरिटन फंड हाका आदार करूं येता. आमची गोवडीक फिरगोसभेचे भायर कॅन्टीन आसा, थंयसर तुमकां कितें खावंक मेळटलें तशेंच पिवंक कॉफी थंयसर आसतली. तुमच्यान थंय वचून तुमचो ताळो ओलो करूं येता. आमचे गोवडीक फिरगोसभेचो कावंटर थंयसर आसा फाटल्यान. थंयसर हे आमचे फिरगोजेचे आस्कारिनी सांतानांची इमाजी आसा विक्रेक, तिचें मागणें पुस्तक आसा विक्रेक, तिचें चित्रां आसा विक्रेक. कित्याक जायतो लोक ह्यो वस्तू सोदता आनी त्या खातीर आमी त्यो दवरलेल्यो आसा. फुलां, तवशीं, वाती त्या कावंटराचेर थंयसर विक्रेक मेळटात. तुमच्यान थंय वचून त्यो घेवं येता. आमचे ऑल्टो सर्वर्स आपल्यो लॉटरी घेवन आतां भायर आसतले मिसा उपरांत तुमकां घडटात तांणी तांकां आदार करचो लॉटरी काडून. जायतीं जाणां आपल्या आंगवण्या खातीर मिसां दिवंक येतात. थोडीं जाणां मिसां दिवंक येतात देवाक दिनवासून. म्हणटच ही सगळीं मिसां आमी घेता आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान. आमचे वॉलंटियर्स आसतले थंय तुमी वचून तुमच्या इंदेसां खातीर मिसां दिवंक जातात. जायतीं जाणां उपकारी मोलान सांताना वरवीं जावं भुरग्याचें देणें फावो जालां, कोणाक घडी एक बरो पोती मेळ्ळा, बरी घरकान्न मेवल्या त्या खातीर उपकार आठोवंक येतात आनी दुडू दिवंक सोदतात इगोर्जेक. म्हणटच ह्याय निमतान तुमच्यांनी डोनेशन इगोर्जेन दिवं येता. आमचे ऑफिसान वॉलंटियर्स आसा थंयसर तुमच्यान दिवं येता. तुमच्या दुडवांचे तुमी रिसीट घेवचे. आमची इगोर्ज आदली इगोर्ज ती आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाचे काल येता. कित्याक ज्यो इगोर्जो 100 वर्सां वयर आसात
त्यो सगळ्यो अंडर ASI येतात त्यो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी जशी रोज वर्सां बोलांडटा तशी ते भाशेन आमची त्या प्रमाणे इगोज डिटेरियरेट जाल्ली आसा वावरां खायलेली आसा 10 वर्सां फाटीं कितें वावर केल्लो परतून आमकां वावर करूंक पडला ह्या वर्सा बी आमचे एप्रिलाच्या म्हयन्यान मायाच्या म्हयन्यान आमचे फाब्रिकाचे समितीन आनी बऱ्या देखणारांनी हांगासर वावरून जायतो वावर केला भोव करून त्यो तोरी रिपेर करपाक दोनूय टावर्स ज्यो लिकेज जाताली ते ताचो वावर सुरू केला जनेलां मोडलेलीं मोदेराची ती बी तोय बी वावर चालू आसलो वावर सोंपूंक ना तो आनीक वावर उरला पावसाक लागून आमी हो वावर आनी पयशांक लागून हो वावर आमी बंद केला तशेंच हॉलाचें वावर बाल्टीन आमचे हॉलाचें मोदेर जें आसा बेजमंट फ्लोरींग मोदेराचें तें वाळटीन सगळें हायलेलें वाळूक लागून फोडी पिड्यार जाल्लीं आनीक ताच्यो पाटयोय बी सपोर्टींग पाटयो ज्यो आसल्यो त्योय बी सगळ्यो गेल्ल्यो आमी त्यो थोड्यो रिप्लेस केला हें काम चालू आसा तुमकां तर कोणाक घोडटा कितें आदार करूंक जाल्यार तुमच्यान आदार करूं येता आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान आमी ताचो हे रिपेरिंगाचें काम कितें आसा पळय तें आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन केल्लें आसा ह्या दिसांनी आमी नोवेनाच्या मिसा उपरांत दाखयता सकाळीं दाखयता सांजेय दाखयता आदीं परिस्थिती इगर्जेची हॉलाची कितें आसली आतां रिपेरींग करून कितें जालां आनी कितें उरलां त्या प्रमाणे आमी प्रोजेक्टराचेर दाखयता तुमकां कोणाक जाय तांणी रावंक जाता शेवटाचें गायन जाल्या उपरांत आनी तें पळोवंक जाता इगर्जेचे पुस्तिकाची एक केरीत माहितीची इगर्जेचे माहितीचे केरीत पुस्तिका आसा थंयसर विक्रेक कंप्लीट डिटेल्स आमच्या फेस्ताच्यो नोवेनांच्यो कपेलां आसात ताची हाची हिस्ट्री इगर्जेची सगळी ह्या पुस्तिकाचेर आसा जायत्या जाणांनी येल्या तुमकां कोणाक जाय जाल्यार ती पुस्तिका व्हरूं येता थंय विक्रेक आसा 150 रुपया विक्रेक आसा ती 150 रुपया एक थोड्यांनी डोनेशन आमकां ह्या दिसांनी दिल्यान पूण डोनेशनां आमी अनावन्स करूंक ना पूण आमी ती अनावन्स करतले परब जाल्या उपरांत सगळी एकेच बरोबर ती आमी अनावन्स करतले ह्या वेळार हांव केरीतपणी दिन वाचता फादर वॉल्ट डिसूजा जो 3 दीस ताणें आमची नोवेना भाग्यवंतांची नोवेनांची मिसा आनी प्रवचनां ताणें मानून घेतलें 3 दीस तो हांगासर आयलो आनी ताणें मिसा भेटयल्यान 3 दीस आयज सह बलिदान केलां ताणें काल ताणें आपणें भेटयलें पयर आपणें भेटयलेलें आनीक देवाच्या उतराची ताणें बरे भाशेन परगोटणी केल्या ताचे हांव खेरीतपणी आभार मानता ताका हांव काळजांत दिन वाचता देव बरें करूं म्हणटा फादर सिप्रियान ताळगांवचे फिरगोजेचो विगार फादर हेस्टन ताचो आदारी यादनीक दोगूय जाण आपल्या फिरगोजकारांक घेवन हांगासर आयल्यात सिनियर सिटीजन्स पोरूय ती आयिल्ली एक बरी वस्त कशी खंयची फिरगोज हांगासर हे भाशेन सांगाताक येना बसी करून एकूय फिरगोज येना पूण फादर सिप्रियानाचें मन हें काय बरें आपल्या फिरगोजकारांक घेवन हांगासर येवपाचें पोरू आयलां आमी येता हांगासर म्हणूंक लागलो म्हाका गेल्ल्या सुमारान फोन केलो कोळीत करपाक येता म्हण मोस्ट वेलकम म्हणलें पोरूय आयलेले आमी येतात म्हणूंक लागले बरी वस्त ती आनी हांव केरीतपणी ह्या बाबतींत फादर सिप्रियानाक शेबासकी दिता हे भाशेन भाग्यवंत आनाची भोक्ती तो वाडोवंक वावुरता चडोवंक वावुरता हो मोग आपल्या फिरगोजकारांच्या काळजान घालूंक तो बारी वावुरता देखून हांव खेरीतपणी ताका शेबासकी दिता ताच्या पातकुराक फादर हेस्टनाक शेबासकी दिता खरें म्हळ्यार म्हजी सगळीं पाळां ताळगांव आसा हांव जल्मलां तालिगांव वाडलां तालिगांव शिक्षण घेतलां हांवें तालिगांवच आसतना आनी उपरांत मागीर हांव सांतिनेज पावलां म्हणटच म्हजी मूळ पाळ सगळें तालिगांव आसा म्हाका उडवीक बगता म्हजी फिरगोजकारां आयज आदली म्हजी फिरगोजकारां हांगा आसा म्हूण खुशालकाय बगता म्हाका तुमकां हांव दिन वाचता देव बरें करूं म्हणटा एकूच दिनवासनेचें उतर फादर डॉमिनीक ताणें सांगलें तुमकां आमकां हांगा येवंक खुशालकाय कित्याक तोय एक ताळगांवकार जायतीं केरांत बी आसात ती ताची आवय तशेंच ताका वळखतात
आमी ताका बरें आवडयता हे नोय फिरगोजेंत उर्बेन बोल्लोलो यादनीक आनी आपल्या सादेपणांतल्यान जायतो बरो वावर करून ताका उमेद भाग्यदानाचे मजतीन ताचेर भरपूर आशिर्वाद आमी आवडयता आनी बरी भलायकी आनी जायतो वावर ताणें हातांत घेतलेलो आसा हो वावर शेवटाक पावूंक आनी हो वावर सोंपोवंक आमची मागणी आनी आमचोय जाता तितलो आदार आमी ताका बासयता सगल्यांक तुमकांय पळोवन आमी खुशाल देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हूण मागता बो करून सांताना ते लावली आशिल्ल्या भाव बिडांक आदी फुडेंच फेस्ताची पोरबी भाग्यदानाची एकूच सांतानाची एक व्हडली बाजिलिका आसा कॅनडा क्यूबॅक म्हणटात थंय क्यूबॅक म्हणटात थंय फ्रेंच उलयतात आनी थंय एक व्हडली बाजिलिका आसा जंय जायत्यो मिलाग्री आनी थंय सांगता ते भशेन एवरी इयर about 1 million tourists go. 1 million tourists visit this basilica dedicated to Saint Anne. एक व्हडलें देव मंदिर सांतानाक भेटयलेलें आसा क्यूबॅक कॅनडाच्या वाठारांत हांवें पळयलां तें हांव ट्युरिस्ट कसो थिंगा गेल्लो तेन्ना सगळे ट्युरिस्टांक वतात ते क्रिस्तांव जावं ना क्रिस्तांव जावं आनी थंय लोक वचून जायती मागणी करतात थंय भितर सरून ते बाजिलिकेन आनी पळोवंक सगळें तिकेट आसा पूण तें एक व्हेरी आर्टिस्टीक बाजिलिका ऑफ सेंट एन आमी खुशाल जावंक जाय तुमी ते लावली ओ सांतानाची फिरगोजकारांनी खुशाल जावंक जाय एक देव मंदीर भाग्यदानाक भेटयलेलें आनी तिची भोक्ती दुसऱ्या शेंकड्यांतान सुरू जाली दुसऱ्या शेंकड्यान इगोजमातीच्या भाग्योंत आनाची भोक्ती सुरू जाली आन म्हळ्यार ग्रेस कृपा आनी जोकी म्हळ्यार यावे सेव्स देव आमकां सांबाळटा तांची परब आयज आमी करता तांकां आमच्या मना काळजांत धरून तुमकां सगल्यांक उनुनीत पोरबी दिता उबी रावया सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं नवसरलेलें जिवीत दिवंक दुसऱ्यांचें जिवीत सुफोळ करूंक जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा शेवटाक आमी गीत गावया U23 पेज नंबर 241 U23 पेज नंबर 241